नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां समेस्ताक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। होंडा 70 नारायणनगर वाठारात टावरा लागसार आशिल्ल्या सुक्या लाकडाक पेटलो उजो। सुमार 40,000 जालां लुकसाण। उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो आटापात। सारावले वाठारात बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन करपाच्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन अनवळख्या आड एफआयआर केला नोंद। प्रकरणाचो फुडलो तपास आसा सुरू। दिवचलेच्या एका बायलेक लुटपाच्या प्रकरणा वयल्यान दोगूय बोगस पुलिसाक मेळ्ळी 7 दिसांची पुलीस बंदखण। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकराची माहिती। सरकारात बरे प्रशासन आनी पारदर्शकताय आसप ही काळाची गरज। सरकारान निलंबित वा बडतर्फ करपाक फाटीफुडें पळोवचें ना, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। गोंय वाचोवपा खातीर हालींच पणजेंत जाल्ले 10 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले निवेदन आदले मुख्य न्यायाधीश रिबोलून भेटयले मुख्यमंत्र्याक। मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे हे गोयचे आसतले 4थे लोकायुक्त। आता मेरेन 3 लोकायुक्तांमदल्या 2 लोकायुक्तांनी निर्धारित कार्यकाळ केला पुराय। आता खबरो विस्तारान। बिरेस्तारा सांजे वेळार होंडा नारायणनगर वाठारात टावरा कुशीकच आशिल्ल्या लाकडाक उजो पेटलो। उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळार धांव घेत उजो आटोपात हाडलो। सुमार 40,000 लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। पळयात। दिवचलचे एके बायलेक लुटपाच्या आरोपा वयल्यान अटक केल्ल्या दोनूय बोगस पुलिसांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण मंजूर जाल्या। मजगती ह्या दुबावितांचो हेर राज्यांनी जाल्ल्या चोरयांनी सहभाग आसपाची शक्यता आसा। ते दिकेन पुलीस तपास करतात। फाटल्या डिसेंबर म्हयन्याच्या 20 तारखेक दिसा उजवाडाक दुबावित तरणाट्यांनी दिवचलच्या बाजारा लागीं माधवी मोहन नायक ह्या बायलेक लुटिल्ली। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकर हांणी बिरेस्तारा राती दिवचले पुलीस स्टेशनाचेर कारवाई विशीं पुराय म्हायती दिली। ह्या प्रकरणात दोनूय बोगस पुलिसांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायली। तशेंच दुबावित चोरांचो गोंया सयत महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांनी लेगीत चोरयो केल्या आसूं येता असो अदमास पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकर हांणी उक्तायला। डिसेंबराच्या 20 तारखेक बिचोली गांवकारवाडा हांगा फेक पुलिसांनी एक 65 इयर ओल्ड माधवी नायक एका फोटोन तिका आपण पुलीस म्हणून सांगले। पुलीस म्हणून सांगून तिचे हातांतली कांकणां बिकणां जी ज्वेलरी आशिल्ली ती हातीन घेतली आनी तिका फेक एक पार्सल दिलें। त्या पार्सला भितर 2-3 फातर आशिल्ले भितर। तिणें भिरांतीन ते हँड ओवर केले हे जे 2 जाण आयिल्ले पळय तांकां, जे मोटरसायकलीचेर आयिल्ले। आनीक मागीर तिका कळून चुकलें की ते कितें दिलां पळय आपल्याच्या हातीन तें गोल्ड न्ही म्हण आपल्याचें। सो तिणें कंप्लेन फायल केली पुलीस स्टेशनाचेर बिचोले। त्या प्रमाणे बिचोली पुलीस स्टेशनान क्रायम रजिस्टर केली आनी हे 2 जाण कोण आसा पळय तांकां धरपाचो प्रयत्न केलो। पुलीस स्टेशनाची पेट्रोलिंग वाडयली। पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ सगळ्यांक डिप्लॉय जाले आनी PSI श्रीधर कामत आनी बिचोली पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ जेन्ना पेट्रोलिंगार आशिल्ले तेन्ना तांकां सस्पिशियस 2 जाण मनीस मोटरसायकलीचेर भोंवतना दिसले। तांणी तांकां इंटरसेप्ट केले। इंटरसेप्ट करता आसतना तांणी मोटरसायकल सोडून धांवपाचो प्रयत्न केलो। तांकां दोगांयकी आमच्या पुलिसांनी श्रीधर कामतीन तांकां चेस करून तांकां धरले आनी नंतर सविस्तर चौकशी करता आसतना तांची नांवां कळून आयली की गुलाम
शिराज आणि असद फैजल अली खान हे दोघी जण बिदर कर्नाटक या गांवचे. ह्या दोगांचे कडच्यान आमकां दोन तांची फेक पुलीस म्हणून आय कार्ड मेळ्ळी. तांचे जॅकेट्स जे दिसता तांणी वापरिल्ले, जे आमकां ज्या वरून आमकां कळ्ळें की हे तेच लोक आसपाक शकता म्हणून. ते तांचे मास्क जी वापरिल्ली ती आनी जी मोटरसायकल वापरिल्ली ती अश्यो वस्तू सगळ्यो मेळ्ळ्यो. त्या भायर तांचे कडेन ह्या केसींतले पयशे आशिल्ले, ते पयशे आमी रिकवर केले. ह्या लोकांची बाकीच्या जाग्यार इन्वॉल्वमेंट आसा हें आमकां कळून चुकलां. त्या प्रमाणे आमी बाकीच्या नेबरींग स्टेटांक सगळ्यांक कळयल्या. त्या भायर आमची गोंयांत तांचो इन्वॉल्वमेंट आसतलो. त्या प्रमाणे आमचे गोंयचे पुलीस, बाकीचे सावथ आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाचे पुलीस ह्या केसीचेर काम करता. त्या प्रमाणे आमी तांकां आफ्टर रिमांड तांकां आमी ट्रान्सफर वॉरंटाचेर तांकां दितले. मुखावेले ह्या केसीन SDPO बिचोली श्रीदेवी मॅडम IPS आनी विजय राणे हांणी खूब मेहनत घेतली इन्फॉर्मेशन काडपाक ह्या केसीच्या बद्दल. हे दोग जाण कोण आसा तांकां आयडेंटिफाय करपाक, आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी आतां अरेस्ट केल्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बरे प्रशासन आणि पारदर्शकता ही काळाची गरज आसा. देखून खंयच्याच हायसाक बळी पडचे न्हय. सरकार निलंबन वा बडतर्फ करपाक फाटीफुडो पळोवचें ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. कोणीच कोणाक बळी न पडटा म्हणजे भुरग्यांक तुम्ही क्लियर कट सांगपाक जाय. देर इज एन विदाउट मेरिट देर इज नो एनी सिलेक्शन, आणि मेरिटाचेर जे सिलेक्शन जाता हाची क्लियर मेसेज तुम्ही सगळ्यांच्या मदीं दिवप ही गरजेची आसा. म्हाकाय प्राऊड फील जातलें गोंयांतलो टॅलंट पूल आज एडमिनिस्ट्रेशनान येता. फुडलीं 30 वर्सां तुमी एडमिनिस्ट्रेशनान उरतले. JEE म्हणून जॉइन जाता आसतना इन फ्युचर यू विल बी द AE, CE. तुमच्यातलोच एकटो कोण तरी फाल्यां सकाळीं चीफ इंजिनियर म्हणून काम करतलो. तुमच्यातलोच कोण तरी, आज आमचो बाबुस्तम पार्सेकर बसला PCE म्हणून, त्या जाग्याचेर तुमच्यातलोच कोण तरी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर म्हणूनय काम करतलो. आणि हे सगळें काम करता आसतना दोन गजाली, जेका आमी गुड गव्हर्नन्स आणि ट्रान्सपरन्सी, ह्यो गजाली सदोरीत लक्षांत दवरप ही काळाची गरज आसा. आणि त्या खातीर आजकाल आमी कोणाकूच टॉलरेट करिना. तुमी पळयलें आसतलें की फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक सस्पेंड करपाक आनी टर्मिनेट करपाक सुद्दां म्हजें सरकार फाटीं फुडें पळयना. म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात 20 ते 25 लोक वेगवेगळ्या केसींतल्यान सस्पेंडूय जाल्ले आसा, इन फ्युचरूय बी. त्या खातीर खंयसरूच कसल्याच आमिशाक कोणूच बळी न पडटा आपलो CR हो स्पॉयल करचो न्हू, किंवा कसल्याच आमिशाक बळी पडून मेळिल्ली सर्वीस हातांतली गमोवची न्ही. आतां पर्यंत म्हज्या टेरियरांत म्हाका दिसता 20 जाण तरी अशा पद्दतीन सस्पेंड जाल्ले आहात. वेगवेगळ्या आनी बारीक आमिशांक बळी पडटा आसतना, बारीकशा पयशांक बळी पडटा आसतना सस्पेंडूय जाल्या. त्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशनान हे खंयसरूच टॉलरेट जावचें ना. लोक नाहक म्हणजे अशा पद्दतीन म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली ह्यो करीत आसता. बट बीइंग एज अ इंजिनियर पोस्ट, तुम्ही ज्या पोस्टाचेर सिलेक्ट जातात तो पोस्ट हो लोकां खातीर आसा. आमी सगळे जाण हांगासर हे सेवक आसात. ही गजाल घट्ट तकलेन दवरात. आमी लोकांची कामां करपा खातीर आमी हांगासर आसात. वी आर नॉट द गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स, वी आर द पीपल सर्वंट. हे तकलेन जर तुमचे आसत जाल्यार तुमी लोकांचें काम हे खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. म्हणून ज्या जाग्याचेर तुमकां पोस्टींग मेळटलें पयल्या दिसाच्यान ट्रान्सफरी खातीर घेवं नाकात. परत एकदां सांगता, ना जाल्यार आमदार आनी मंत्र्यांक घेवन रोखडेच परत एकदां म्हाका हांगा ट्रान्सफर दी आनी म्हाका हे डिपार्टमेंट दी, म्हाका हे डिपार्टमेंट दी आनी ते डिव्हिजन दी म्हणून चुकून सुद्दां येवं नाकात. चुकून जर आयले आसत तुमी जाल्यार तुमकां वयल्यान काढून तुमकां आनीकूय पयस घालतले. हांव स्पश्टच सांगता, आमी पोस्टींग दिता आसतना तुमकां खंयसरूच तुमच्या रावता त्या प्लेसीचो विचार करूनच दिल्या. आमी अशें न्ही जो कोण पेडण्या रावता ताका काणकोणा घातला हे केन्नाच जावना. ताका ताज्या तालुक्यात हे पोस्टींग दितले, ताज्या तालुक्याच्या भायर पोस्टींग दिवचे ना. पण घरा कडेन पोस्टींग मागों नाका. घरा कडेन पोस्टींग मागपाची संवय जाल्ली आसा.
गोंय वाचोवपा खातीर हालींच पणजे जाल्ले बसकेत 10 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले. निवेदन आदले मुख्य न्यायाधीश रिबेलो हांणी बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याक भेटयले. ह्या निवेदनाचो अभ्यास करून फुडलो निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 23 एक सर्क्युलर काढलो. हो सर्क्युलर फॉर हिल कटिंग आणि आम्ही सांगला हो इमिजिएटली विड्रॉ करा म्हणून. टाउन प्लॅनर हक्क आसुना हो सर्क्युलर काडपाक आणि हे सर्क्युलराचे बेस्ड ऑन द सर्क्युलर the town planning department is allowing the change of contours. Now contour म्हणजे कितें आमची रान नात चट्टी नात. सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियान कॉन्टूर प्लॅन तयार केला. आता ते बायपास करून प्रायव्हेट आर्किटेक्ट आपल्या प्लॅन दितात आणि बेस्ड ऑन दॅट टाउन प्लॅनिंग तेमकां क्लियरन्स दिता. आमचे म्हणणें इमिजिएटली हो फाटी घेयात, reconsider all permissions granted without considering the contour plan of the Survey General of India, and for the moment stay all construction so that there can be a reconsideration of the contour plan. CM has listened to us patiently. म्हाका दिसता तेका समजून आयलें आमकां सांगता म्हणून. आय हॅव शोन हिम द सर्क्युलर. हांवें तेका दाखयलो कायदो कितें तो. सेक्शन 17 ह्या टाउन प्लॅनराक कांय हक ना तो सर्क्युलर काडपाक. आतां लेट अस सी द आय होप द जे उलयले ते भाशेन चीफ मिनिस्टर हॅज अंडरस्टूड दॅट पॉयंट एंड होपफुली हांव रावतां ती जाता. ही रानां कोणाची? ही रानां गोंयच्या लोकांची. इतली वर्सां कोण बांदून ना थिंगा. हिंग घर कोणाक? आमकां. इज इट फॉर द गोवन पीपल? इट इज अ कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमकां उदक येना तूं तेमकां उदक दिता. आमकां लायट ना तेमकां लायट मेळटली. सिवरेज ना, रस्ते ना. गोंयच्या लोकांक हे सगळे डेव्हलपमेंट ते बंगले येवन बिल्डिंगां येवन फायदो कितें? नो डेव्हलपमेंट शूड बी एट द कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल. आनी गोंयच्या लोकांक आनी डेव्हलप बिल्डींग नाकात. कित्याक आमी 15 लाख लोक तातूंतले 10-12 आमी आमचे मूळ गोंयकार. आमच्या गांवांनी आमचे थोडे प्लॉट आसा. वी डोंट रिक्वायर द हिल्स टू बी डिस्ट्रॉयड. त्यांनी त्यांचे रिप्रेझेंटेशन म्हाका दिला. ते रिप्रेझेंटेशन आय विल गो थ्रू इट आणि ताच्या उपरांत मागीर पळयता. मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे हे गोंयचे 4थे लोकायुक्त आसतले. आता मेरेनच्या 3 लोकायुक्तांमदल्या 2 लोकायुक्तांनी निर्धारित कार्यकाळ पुराय केला. पळयात. नवीन लोकायुक्त पयलीं जस्टीस संदीप शिंदे महाराष्ट्रांतल्या हायकोर्टाचो जज आशिल्लो. ताजे आमची जी रिकमेंडेशन कमिटी हांव आनी LOP हाच्या भितर सिलेक्शन जालां. वी आर सेंडींग फॉर द हायकोर्टांतल्यान आयल्या उपरांत तांची अपॉयंटमेंट ताका मेळटली. बाकीचो प्रोसिजर जाल्या उपरांत लोकायुक्त अपॉयंट करता. कितले दिसांनी जाता? ते टॅक्स हायकोर्टा कडेन वता. फटीचे कागदपत्र आणि खोटी वळख वापरून भारतीय पासपोर्ट घेतिल्ल्यान गोंय गुन्यांव शाखेन एका परकी नागरिकाक अटक केल्या. ह्या प्रकरणात आनीक एका मनशाकूय अटक जाल्या. पळयात. गोयच्या गुन्यांव शाखा पोलीस स्टेशनात फेड्रिक पिनापेन मोरेनो ह्या 41 वर्सां पिरायेच्या फिलिपिन्स नागरिका आड खोटी कागदपत्राचो वापर करून फटीच्या नांवान भारतीय पासपोर्ट सुरक्षीत दवरपाचो आरोप केला. आरोपींनी फटीची माहिती दिवन आणि भौतिक तथ्य दामून एरिका आचुमीच्या नावान पासपोर्ट मेळयला अशें पुलिसांनी सांगले. पणजेच्या प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयान केल्ले कागाळी उपरांत 7 जानेवारी 2024 दिसा ताका अटक केल्ली.
चौकशींतल्यान आरोपी वैद्य विजा नासतना गोंयांत रावतालो आनी पर्वरी हांगच्या सलूनात हेअर स्टायलिस्ट म्हणून काम करतालो अशेंय दिसून आयले. चौकशे वेळार विनीत बांदेवाडीकराचो आधार आनी हेर कागदपत्रां मेळोवपाक मजत केल्ल्याचो आरोप करून ताजो संबंध उजवाडाक आयलो. तशेंच 7 जानेवारीक ताका अटक केल्ली. ह्या रॅकेटात संबंदीत आशिल्ल्या हेर व्यक्तींची वळख करपा खातीर फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लुकसाण भरपाय सयत प्रलंबीत प्रश्न सोडयात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले शेतकार बिरेस्तारा रस्त्याचेर देवले. ह्या शेतकारांनी मिनाची येरादारी लेगीत आडायली. आमचे प्रश्न सुटावे जावचे म्हण फाटल्या सुमार 19 म्हयन्याच्यान आमचो संघर्श सुरू आसा, मात आमकां न्याय मेळना अशें दुखणें शेतकारांनी मांडलें. मजगतीं मिनाच्या येरादारीक आडमेट केल्ल्यान ट्रकवाल्यांनी नाराजी उक्तायला. मिनाची येरादारी बंद जातकीच ट्रकवाल्यांक आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटा अशें ट्रक धनी संघटनेन म्हणलां. हांव हांगा फार्मर आमी जायती 19 म्हयने जाले आतां हेंचे कडेन खुबशे अशे डिस्कशन जाले, मिटिंगी जाल्यो, कलेक्टरा कडेन 26 मिटिंगी जाल्यो, पूण तेजेर आमकां कांयच असो निर्णय येवंक ना. फक्त आमी हांगा खाल्लो तो फक्त दूल खाल्लो. आतां आमी कितें केलें, आयज म्हटलें आमी कशें तरी करून म्हणलें आयज ट्रान्सपोर्ट म्हणलें बंद करतलो. आयज बंद केला पळय तो आनी केन्ना चालू जावचो ना अशें आमी डिसिजन एक घेतलेलें आहा. आनी हेजे पलीकडे जर कितें आहा तेंच्यांनी तर आमकां तेंच्यांनी सांगपाचें. सारमानस हांगासर गांवच्या शेतकारांनी आपल्यो ज्यो कूळ म्हणून जे लागले हांगासर ह्या जाग्यांचेर कूळ म्हणून जे रिकॉर्डार आसा गव्हर्मेंट रिकॉर्डार ते सगळे कूळ हांगा जमलेले आसा. तांकां अशें दिसता खंय ना खंय तेचेर अन्याय जाता. गेले 19 म्हयने सरकार दरबारी तेंची एप्लिकेशनां वचत आसा. मामलेदारान सर्वे करून प्रूव्ह केलें, सर्वे केलो हय ही शेतां ह्या ग्रामस्थांचीच, ह्या लोकल्सांचीच म्हणून जो डायलॉग चालू आसलो ताका खंय अंत येना. आयज फाल्यां करून जवळ जवळ 19 म्हयने हांगा काम चालू आसा. हांगा गांवचो भुरगो बेकार आसा. हांगा आमचो सारमानस वाडो आसा, जवळ जवळ हांगा 50 घरां आसात. तांकां फक्त धुल्लो आनी कांय ना. नॉयज पोल्युशन आनी डस्ट पोल्युशन म्हणजे हांगा लेडीज जमल्या तुमकां सांगतली. म्हणजे अशी परिस्थिती येयल्या की हांगासर 2 पेशंटूय हांगाच येवन बसल्या. 2 पेशंट जे हॉस्पिटलांनी डिस्चार्ज घेवन आयल्या पळय ते सुद्दां हांगाच येवन बसल्या. म्हणजे इतली परिस्थिती हांगा वायट आसा. खंय ना खंय एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाला. लोकांक न्याय दिवपाक सरकार अपयशी ठरला. आमी हांगा एका सायडीन म्हणटा की स्थानीक रोजगार मेळपा जाय म्हणून मायनी सुरू करपा जाय म्हणून आमचो मुख्यमंत्री सांगतालो. पूण हांगा ते स्थानीक भुरगे पळय कशे बेकार आसा ते. हांगा म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी गांवा भायलो आसा. हांगा जो लोडिंग पॉयंट चलयता हो गांवा भायलो कॉन्ट्रॅक्टर. आमचो एक डिमांड ही शेतां आमच्या गांवच्या लोकांची. हांगा कॉन्ट्रॅक्टी म्हजो गांवचो लोकूच चलयतलो. हांगा कामांक आमच्या कामाचेर आमच्या गांवचो लोकूच वयतलो. भायलो हांगा आमी येवंक दिवचे ना. हे आमी परत मागताले. सरकार आयकपाक तयार ना, मॅनेजमेंट आयकपाक तयार ना. तुमी जर आयकपाक तयार ना जाल्यार आमचे शेतकरी आयकचे ना. आयच्यान हांगाच्यान काम बंद. आयज आमचो अचानक हांगासर ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लो आसा. जे ह्या हांगासरल्या थळाव्या लोकांचो जो पब्लीक इश्यू आहा तेंच्यो थोड्योश्यो ग्रीवन्सीस आहा आनी ताका लागून तेंच्यांनी हांगासर ट्रान्सपोर्ट हो आडयल्लो आसा. आनी हो ट्रान्सपोर्ट आडयल्या उपरांत एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन आमचे हांगासर जवळ जवळ 200 सुमार ट्रक आसा. आनी जेन्ना आडयलो तेन्ना आमकां हांगासर परत हो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. जेन्ना आमी हे ट्रक जे उबे करता तेन्ना आमी कितें लोन काडटा आनी कितें काडटा आनी आमकां बँकेचे तेजे स्पेर पार्ट्साचे आनी कसले हेजे आमकां इन्स्टॉलमेंट फारीक करचे पडटा. आनी त्या माध्यमांतल्यान आमकां खुबशे लॉस जाता. आनी हे लॉस जाल्ल्या कारणान आमी जे कितें आमचे पयशे घातलेले आसता ह्या बिजनसा खातीर ते आमकां त्रास जाता, इफेक्ट जाता तेजो. आनी ताका लागून आमी कंपनी कडेन आनी थळाव्या लोकां कडेन मागता की जे कितें इंटरनल इश्यूज आहा ते तेंच्यांनी मेळोन सॉल्व करचे. आनी हो जो आमी जे ह्या माध्यमान म्हणजे ह्या बिजनसान जे आमी पयशे घालता कितें घालता तेजो आमकां एक बरो फुडें इफेक्ट मेळपाक जाय. जेणे करून आमचे फॅमिलीज आहा ट्रकवाल्यांची, आमचे डिपेंडंट लोक आसा तेंचे उदरनिर्वाह सुरळीत जावपाक जाय. गोंयच्या करंजाळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातूचे चड प्रमाणात आशिल्ल्याचो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान दिल्ल्यान करंजाळेच्या रांपोणकारांनी खर तिडक उक्तायली. ह्या संदर्भात रांपोणकारांनी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर निवेदन भेटयत हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी केली.
गोयच्या करंजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातू चड प्रमाणात आसात असो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी सादर केल्लो. तशेंच नेमान हे नुस्तें खाल्ल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्ली. त्या उपरांत ह्या अहवालाचेर करंजळेच्या रापणकारांनी खर तिडक उक्तायली. ह्या संदर्भात बुधवारा रापणकारांनी नुस्तेमारी उपसंचालकाक निवेदन सादर केल्ले. त्या उपरांत रापणकारांनी बिरेस्तारा नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळदणकाराक निवेदन भेटोवन हो प्रस्न तडीक लावपाची मागणी केली. तशेंच संशोधकांनी सारको अभ्यास करून गोंयचे नुस्तें खावपाचें काय ना ताचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी केल्या. जानेवारी इश्यू जालो की मिडियाक आनी ताका आमच्या न्यूजपेपरार की मेटल फाउंड इन फिश आनी तेणी स्पेसिफाय केला ते कारांजले बिचीर म्हणून. तर आमी कितें म्हणटा पळय, लोक खावला लोकांक नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें जेन्ना ह्यो आमचे सायंटिस्ट तेणी पळय स्टडी सारकी करपाची आनी लोकांक सांगपाचें बाबा हे गोंयचें नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें ती रिसर्च करून न्हू तेणी. आनी आमकां न्हू कॉन्फिडन्स घेवंक जाय न्हू. तेणी तेजी सारकी रिसर्च करून लोकांक सांगपाचें बाबा गोंयचें नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें. ते नुस्त्याचे आमी फिशरमॅन निजाचे फिशरमॅन आनी नुस्तें मारपी आमी. नुस्तें पळय नुस्तें एकाच जाग्यार रावना, नुस्तें आख्खे सगळ्याक भोंवता. जो पळय गाडयो पळय भोंवता तश्यो ते बोगोत 15 दिसांनी कारां जाले ते येवन ते पॉयंट करता. आतां हो बांगडो ताल्ली पळय म्हणटा ती रेबान रावना, ती बरें उदकांत रावता. आनी हितून मेवप म्हणजे नुस्तें पोल्युशन जायना. आतां फाल्यां तुमी कितें करतले, कारांजाले पॉयंट केला तुमी, कारांजाले पॉयंट करून तुमी आतां नेरूल वयतले. नेरूल तुमी म्हणटले आमकां आनी कितें मेळटलें. म्हणजे हे सगळे तुमी जॉयंट करून हेतून बिची हेतून प्रेस करूंक शकता आनी तुमी कितें कितें घालूंक शकता. आतां हो पळय इव्हेंट जावन हे पयलीं आमी हे 10 वर्सां पयलीं आमी बरे झेल काडल्यात आनी हे काजिनो येवन आतां जे खंयचे एका डांप करता ते आमकां खबर ना. हे आदी हे कितेंच येनासलें हेजेर विचार. एक जूट म्हण नाका, एक दुदाची पोती म्हण नाका आनी आमी तिंगा काम करपी. म्हणजे हें आतां हें जावन हे सगळें हे केन्ना डांप करता वा कितें करता तें मातशें हेजेर लक्ष दवरपाचें. आनी सरकारा मागता हो आमचो पळय तेणें पळय हितून पळय हें हांवें पळय मेळना तो मातसो प्रूव करचो. आनी आमकां पळय नुस्तें तेणी आमचें खायनाका म्हूण सांगलां तें नुस्तें हो फेक रिपोर्ट म्हूण तेणें दिवचो आनी हो पब्लीश जावचो. चुकीचें आसलं जाल्यार आमचे सिनेमा कडेन गेलो उलोवप कितें करून हाव टू गो फॉर दॅट आमी करचें पडटलें. कारण अशें ह्यान फुडें बसतना अशें केन्ना करूंक जायना. आनी जर खरें असलें जाल्यार तेंच्यांनी सरकारा कडेन कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन ह्या लोकां कडेन संबंद घेवन ओपन करपाक जाय. एकूण परिस्थिती वचून तुका कितें दिसता हे करंजळेचो नुस्तें खरोखरच अशें आसूं शकता म्हाका कितें दर्या हो सगळे कडेन मिक्स आसा. पळय दर्या आहा थोडे सेवेनिटी आसल्या कारणान आयडिया आसूं शकता जावं कितें ते उलयता तें म्हणटा. कारण नुस्तें करंजळेचें मेन्शन केलां पूण हें बरोबर न्ही. नुस्तें हें संबंद हेका भोंवता. बागान आसतलें, कानांगूटचें आसतलें, आपलें शिरदोनचें आसतलें. शिरदोना आनी करंजळ कितें फरक आहा. एक काबो राजगिरो जावन नाजाल्यार तो जाला. नुस्तें काय स्टेशनरी थंय aqua फार्मींग काय न्हू तें समुद्रांतसून येणारें. आयज थंय मारल्यार तें खाल्लें जाल्यार दुसरे फावट दुसरें तशें येता. म्हणजे येता आसतना भायरसून येता. आनी मेटल बी आसून कित्याक एक टायम असो आसलो की पीक जेन्ना मायनिंगचें चलतालें बार्जी जे बोटी उरताले तेन्ना तरी एक मातसो हें आसलें. आयज ते खूब प्रमाण कमी आहा. पूण हें आसूंक जायना अशें आमकां दिसता. पूण आसूंक शकता हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. कारण नुस्तें ह्या सकयल अंडरग्रावंड कितें आसतलें, दर्यानूय मेटल आसतलें, नुस्त्यानूय थोड्या प्रमाणांत कांय आनी मनशानूय थोडे हें आसता मेटलूय जाय आसता. कारण हें सगळें जनावरां हितून आसतलें दुदान आसूं शकता. पूण तितून खरीच एक्सेस आहा जास्त खंयचें प्रमाण खंयच्या हितून गावता जाल्यार तेजी स्टडी करून उपाय काडपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
फातोर्डा RTO कार्यालयात पासिंगा खातीर हाडली अवजड वाहनां आनी बशी रस्त्यार पार्क करून दवरिल्ल्यान इस्टर्न बायपासाचेर येरादारीक आडमेळी निर्माण जाल्यात. हाका लागून येरादारी करपी लोकांक त्रास जातात. RTOन कार्यालयात येवपी लोकां खातीर पार्किंगेची सुवात उपलब्ध करून दिवची, रस्त्यार अवजड गाडयो पार्क करून दवरप योग्य न्हय, येरादारी नेम मोडप्याचेर खर कारवाय करची म्हूण थळावो रामदास हजारे हांणी मागणी केल्या. आतां हांव आल्लें तो बोड्डा येतालो आतां RTO दुसऱ्यांक चालावंक दिता. आतां सद्या RTO जे पार्किंग करता पळय, पासिंग करता गाडयो, ते रस्त्यारूय आसता, रस्त्यार दवरून ते पासिंग करता आनी तेच काडटा आनी दुसऱ्या कडेन वचून चालावंक दिता. तशेंच आमच्या बोड्डा वाठारांत पयलीं आमचो आमदार विजय सरदेसायन अशें केल्लें, एक सायडीन 2 व्हिलर, एक सायडीन 4 व्हिलर. आयज पळयत जाल्यार थंय कोणाचो कंट्रोल ना, ट्रॅफीक पुलिसाचो हे ते बी. ते जाता इतके ट्रॅफीक कंट्रोल करपाचो सांजच्या टायमार जाल्यार हांगा बोड्डा वाठारांत पळोवपाचें ना. तेन्ना बोड्डा वाठारांत हांव मागता ट्रॅफीक सेला कडेन की सांजच्या टायमार वन वे जी आमच्या आमदारान केल्ली विजय सरदेसाय, एक सायडीन 2 व्हिलर आनी दुसरे सायडीन 4 व्हिलर आनी पार्किंग ते तेणी फुडें व्हरपाचें. इंटरनेट म्हणल्यार आयच्या काळावयली गरज जाल्ली आसा. अशें आसून लेगीत पुराय मडगांव मालात इंटरनेट केबल कातरून उडयले. फातोर्डेचो समाज कार्यकर्तो मिलाग्रेस फर्नांडीस हांणी ह्या गजालीचेर तिडक उक्तायला आनी इंटरनेटाच्या सुविधाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी संबंधिता कडेन केला. आतां काल कोण तरी एकलो ऑफिसर येयलो आनी सगळे मडगांवां जे इंटरनेट केबल आहाय आख्खे कातून उडयले. आतां इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम कितें जाल्लो आहा, आमगेले आतां इस्कला भुरगीं, आमगे सगळीं आतां कॉलेज वयताय तीं भुरगीं, हांकां आतां प्रॉब्लम जाल्लो आहा नेट ना जावन. आतां नेट आसप म्हणजे सारकें इम्पॉर्टंट जाल्लें आहा. आतां सगळे आमगे जनरेशन आतां नेटाचेर चलता लायफ. कित्याक आतां कोण इस्कला भुरग्यांक तर शिकतलो जाल्यार नेट जाय. आतां कसलोय तर इन्फॉर्मेशन काडूंक जाय जाल्यार नेटांतल्यान सोदूंक मेळटा भुरग्यांक. दुसरे म्हणटा ते आमचे एडवोकेट सगळे नेटाचेर सावन काम करताय. दुसरे आमगेले जुईज, पुलीस, मागीर कोण ऑनलायन आपणागेले बिझनेसूय करताय. हे सगळे आतां तर नेटाचेर तर हें जाता आनी हे नेट तर हें बंद करता जाल्यार हे मुखार मागीर सगळे हे नेट यूज करता तांकां हे प्रॉब्लम. कित्याक नेट म्हणलेलें आसप म्हणल्यार सारकें गरजेचें. कित्याक आनी आतां भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आहा. इनफॅक्ट मुगेले चेडवाच्यो एग्जामी चालू आहा. ते सांगताले रातभर नेट ना म्हणून. आतां ह्यो वायरींग करसोले हे भाशेन कातून उडोवप आनी भुरग्यांक नेट ना जावप, हेजेर गोव्हर्मेंटान कितें तरी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. आनी आतां ते म्हणटाय कितें लायटी डिपार्टमेंट हे इलिगल आहा. तूं चोय आतां फूल आमगेले मडगांवां सगळे वयताय थिंगसोन कितू लायटी केबल लोकांगे भाटां झाडां बांदलो आहाय, कितू जाणांगे बिल्डिंगां बांदलो आहाय लायटी वायर. हे इलिगल न्हू. सो लोकांनी कितें करपाचें, मुगे भाटां कितें बांदलें गे म्हणटा वायर सोडपाचें. अरे गव्हर्मेंटान आतां चोवपाक जाय. नेट म्हणटा सारकें इम्पॉर्टंट भुरग्यांक. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय.
गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक